ताका पयलीं जी एग्रीकल्चर ऑर्चर्ड ही सगळे इको सेन्सिटीव झोन 2 आशिल्ले, ताका लागून ते रेग्युलेशन हावजीस जावपाची बंद उरलेली. ती करपा खातीर इको सेन्सिटीव झोन 2 काडल्या आनी रेग्युलरायज करपा खातीर तांकां ओके केल्या, क्लियर कट दिला. त्या खातीर जवळपास 12 ते 13,000 जे फायलीज पेंडींग आसा, म्हाका दिसता त्यो क्लियर जातल्यो, विच इज पीपल फ्रेंडली जातल्यो. दुसरें असलें ते फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां कन्वर्जन सनद आनी हाका पयशे भरचे पडटले. म्हणजे वन डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू पे फॉर द अदर डिपार्टमेंट, सगळे इवन दो फॉर द म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत हांच्या खातीर सुद्दां जे पयशे भरचे पडटाले पळय न्ही डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, हे कॅन्सल केल्या आनी डायरेक्टली कन्वर्जन फीज भरिनासतना ताका परमिशन दिवप, जेणे करून प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक जातले. बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट जे आसा ही कन्वर्जन फीज भरपाकून 2-2 महिने 3-3 महिने उरता. ही दोनच डिसिजनाच्या कॅबिनेटान आसता. गव्हर्नरान स्पीच हे केला ते बरे ऑडिटर म्हटलं जेन्ना आयज स्पीच करपाक कित्याक जाली. म्हाका दिसता मरे गव्हर्नर तो तेजो रायटीचेर हांव उलयना. म्हटल्यार आज जो कितें हावजान प्रकार जालो, गव्हर्नर हावजान आसतना थंय कितें तरी फ्लॅग दाखोवप आनी कितें दाखोवप, जे सिनियर आसात सगळ्या जाणांक रुल्स खबर आसात, म्हणजे अशा पद्दतीचे अनप्रेसिडेन्शियल वागप हें योग्य दिसना. त्या खातीर तेंच्यांनी खंय तरी जे रूल आनी हें तें वाचपाची गरज आसा. रेस्ट ऑल गव्हर्नरान कितली स्पीच वाचप आनी कितें तेजेर हांव कितें उलयतां तें गव्हर्नरान उलोवप. त्या खातीर गव्हर्नर आसतना कितें तरी म्हाका सांग कसले तरी फ्लॅग बीग दाखयले, इज अनप्रेसिडेन्शियल, रुलान बसना. त्या खातीर स्पीकरान कितें तरी तेजेर योग्य तो निर्णय डिसिजन कितें तरी घेवपाक जाय. सर मरीना प्रोजेक्ट क्वेश्चन आन्सर करूँ